नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आरटीआय कायद्याच्या कलम 26 प्रमाण दर एका राज्यान आरटीआय कायदो आपल्या प्रादेशीक भाशेन प्रसारीत करप गरजेचें. आरटीआय कायदो रोखडोच अणकारीत करतले कोंकणी भाशेन. राज्य आयुक्त आत्माराम बर्वेची म्हायती. सत्तरीच्या धामशे वाठारांत वादळी पावसाक लागून नारायण नायक हाच्या मालमत्तेचे जाले बरेच लुकसाण. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या घरांत भेट दिवन पळोवणी करची म्हणून नारायण नायक हाची मागणी. गोंयांत जाती प्रमाण जनगणना करपाच्या ओबीसीच्या फुडाऱ्यांच्या मागणेक गोंय काँग्रेसीचो तेंको. जाती प्रमाण जनगणना केल्यार 90% लोकांक मेळटलो हक्क, सांगता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार. टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची खासदार विरियातो फर्नांडिसाक जाप. उरिल्ल्यांनी फुडल्या 5 दिसां भितर करून घेवचे टेनंट व्हेरिफिकेशन. मुख्यमंत्र्याचे आवाहन. टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करूंक नाशिल्ले सापडले जाल्यार पुलीस करतले दंडात्मक कारवाय. बागा दर्यांत पर्यटकांक भोंवडेक घेवन गेल्ली बोट बुडली. दर्यार आशिल्ल्या दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी पर्यटकांक केले साल्वार. आता पळयात खबरो विस्तारान. परतीच्या पावसाक लागून सत्तरीच्या धामशे वाठारांतल्या नारायण सुर्या नायक हाच्या मालमत्तेचे आनी घराचे बरेच लुकसाण जाला. वादळी पावसाक लागून घराचेर झाडां पडल्यात. तशेंच केळी आनी सुपारीच्या बागायतीचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचे दिसून येता. देखून मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या घरांत भेट दिवन पळोवणी करची अशी मागणी नारायण नायक हांणी केल्या. गोंयांत जाती प्रमाण जनगणना करपाच्या ओबीसीच्या फुडाऱ्याच्या मागणेक गोंय काँग्रेसीन तेंको दिला. लोकसभेचे विरोध पक्ष फुडारी राहुल गांधी हे गजालीचेर भर दिता. जाती प्रमाण जनगणना केल्यार 90% लोकांक ताचो हक्क मेळटलो असो तांकां विश्वास आसा. ते खातीर गोंय काँग्रेसूय ओबीसीचे हे मागणेक तेंको दिता अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी ट्विटा वरवीं सांगलें. टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच आसात, मात तांकां ते करपाचे ना. टायगर रिझर्व केलें जाल्यार फकत वाघांचेच संरक्षण जावचें ना, जाल्यार आवय म्हादय लेगीत साल्वार जातली. पूण तांकां ते करपाचे ना, कित्याक तांकां म्हादय विकपाचीच आसा असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडिसान केलो. टायगर रिझर्वा विशीं गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी राबयिल्ल्या सह्यांच्या मोहिमेचें निवेदन तशेंच टायगर रिझर्वाची मागणी करपी पत्र खासदार विरियातो फर्नांडिसान केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याक बरयल्लें. ह्या पत्राचेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान खासदार विरियातो फर्नांडिसाक जाप दिल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याच्या कोतान टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच आसात खंय. 20 ऑगस्टाचेर 800 गांवांत 10 इश्कॉलांची भुरगीं एकठांय जालीं. तांचो एक कार्यक्रम आशिल्लो. एक NGO आसा एक्टिविस्ट मिसीस तलुला म्हण तालिगांवची, म्हाका दिसता ती गांवांत, तिणें एक प्रोग्राम केल्लो टू सेव द टायगर. आनी हे सगळीं भुरगीं आशिल्लीं फ्रॉम म्हाका दिसता 6th to 10th स्टँडर्ड. तांणी सगळ्यांनी एक सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली आनी म्हाका एक मेमोरंडम दिलो. एज साउथ गोवा MP, यू टेक अप द मॅटर टू सेव टायगर अँड ऑल्सो डिमांड अ dedicated tiger reserve
सो हांवें ती लेटर एन हांच्यो सगळे भुरग्यांच्यो सिग्नेचर एज अटॅचमेंट ही लेटर आय सेंट इट टू मिस्टर भूपेंद्र यादव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज ताणें म्हाका काल रिप्लाय मेवला signed on 30th September where he says that आपणे स्टेट गव्हर्नमेंटाक सांगला जितले जाता तितले बेगीन ही पसू करपाची. टायगर रिझर्वा विशीं राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणान गोंय सरकाराक गरजेची पावलां उबारपाची सुचोवणी दिल्या. गोंय सरकारा कडल्यान टायगर रिझर्वा विशीं प्रस्ताव आयिल्ल्या उपरांत राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण फुडलें पावल उबारतलें अशे तरेचें पत्र पर्यावरण मंत्र्या कडल्यान आपल्याक मेळिल्ल्याचे दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस सांगता. एक टायगर नॅशनल कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटी ताणें सांगला बेगीनच्या बेगीन ही टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश जावची. पोरू याद करशात जाल्यार ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ मुंबय इन गोवा ताणें दिल्ले 3 महिन्या भितर टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश करपाचो. दिस गव्हर्नमेंट इज अगेन्स्ट टायगर रिझर्व. ताणें सुप्रीम कोर्टान गेले. दीस पीपल आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. हांकां कांयच ना टायगर रिझर्वाची. आयज तर टायगर रिझर्व जाली जाल्यार आमची म्हादय वाचलेली. हांकां म्हादय दिवपाच जाय. विकले आनी आमची आवय. सो ही पळय लेटर आयल्या स्पश्ट सांगता that the ball is in the court of the state government. पातयेवपाकूच जायना. We will fight a battle in Delhi. We will fight a battle in the courts. कित्याक आमची टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश जावपाक जाय आनी आमची म्हादवय सेव्ह करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जुलय म्हयन्यात टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्ली. बिरेस्तारा ह्या मोहिमेची मुजत सोंपली असली तरी फुडल्या 5 दिसां भितर उरिल्ल्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करून घेवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. ताचे उपरांत कोण टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करूंक नाशिल्ले सापडले जाल्यार तांचेर पुलीस दंडात्मक कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. गोंय सरकारच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केलां. आयज खरें म्हणजे 10 तारखेक लास्ट डेट दिल्ली आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून. ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूंक ना ते विलिंगली येवन करचें आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचें आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळीं पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टेनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली. म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केलें कांय हरकत ना. पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट. चुकीचो थोडे जाण जे आहा पयलीं 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेन बेश्टच घालपाक लागलेले आसा. कोणूच खंयसर कसले पयशे घेयना. आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचें आनी तांच्यांनी तेजो ID प्रूफ दिवचो. हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर जेच्या घरान आमी मनीस दवरता तेज्या हिता खातीर. आमी पयले आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करून गेल्लो आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट्स जे आहा पयलीं मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता. पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता. ती प्रिकॉशन घेतलें आसत जाल्यार टेनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेणी स्वताहून कॉपरेट करचें. अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीची इन्क्वायरी सुरू जातली. फुडले 4-5 दीस तांकां 4-5 दिसांच्या भितर ते तरी कंप्लीट करचें. दर्या खवदळिल्ल्यान बागा दर्यांत पर्यटकांक भोंवडेक घेवन गेल्ली एक बोट बुडली. बोट बुडिल्ल्याची म्हायती थळाव्यांक मेळ्ळ्या उपरांत बोटीत आशिल्ल्या पर्यटकांक वाटयले. 2 पर्यटकांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या घडणुकेची म्हायती थळावो आमदार मायकल लोबोन मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. कलंगूट बागा हांगासर एक पॅसेंजर बोट जी आसा ती हाय टायडाच्या कारणाक लागून आनी वातावरण खंय तरी हांगासर चेंज जाल्ल्या कारणान जो पॅसेंजर बोट जी आशिल्ली ती ओवरटर्न जाली. जे हांगासरले बागा हांगासरले जे लायफ गार्ड आसात तेंच्यांनी ही घटना कळटकच तेंच्यांनी बेगोबेग थंयसर धांव घेतली. ह्या पॅसेंजर बोटीन 8 ते 10 पॅसेंजर्स आशिल्ले. ह्या पॅसेंजरा मदीं जे 2 सिरियस इंजर्ड पॅसेंजर आशिल्ले तांकां कांदोलीम PHCन उपचारा खातीर व्हेल्ले आसात. तर एक बायल जी आशिल्ली जी मेजर इंजर आशिल्ली तिका GMCन प्रिफर केल्लें आसा. बागा हांगासरले जे लायफ गार्ड आसा तेंच्यांनी ह्या बोटीन आसलेले जे पॅसेंजर्स ह्या सगळ्यांका रेस्क्यू केल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोदीकर.
दिवचलच्या कदम बस स्टँडाचे काम सध्या नेटान चालू आसा, मात काम करतना कामगार जीव मुठीत धरून काम करतना दिसून येतात. सुरक्षे खातीर फावो ती जतनाय घेवपाक कामगार आडनदर करतात. सुमार 17 कोटी रुपया खर्च करून जी सुडा वतीन दिवचले अत्याधुनिक असो नवो बस स्टँड बांधतात. सध्या या प्रकल्पाचे काम नेटान चालू आसा. सध्या साधारण 30 मीटर उंचायेचेर रूफ उबारपाचे काम चालू आसा, मात कामगार जीवाची पर्वा करिनासतना रुफाचे हे काम करतात. सुरक्षे खातीर कामगार हेल्मेट वा हेर कसलोच वापर करिनात. काम करतना कामगाराचो तोल गेलो जाल्यार व्हडलो अनर्थ घडपाक शकता, अशी भिरांतूय लोक उक्तायतात. बस स्टँड म्हणटा कदंब बस स्टँड उबो आसा. आयज जायते वर्सां जालीं तेंचो कदंब बस स्टँडचो काम सुरू आशिल्लो, आतां मातसो फास्ट जाला. तुमी पळोवंक शकता हांगा की लेबर जे काम करता ते लेबरांक पयलीं येना, सेफ्टी काय ना. फाल्यां कितें इन्सिडंट जावंक शकता, कितें जावंक शकता, ती काळजी घेवची अशें म्हाजी तें आसा, विनंती आहे. आनी कितें आसा बस स्टँडाचो काम खूब स्लो आसा आनी बेगीनचे बस स्टँड जावंक जाय. म्हाका फक्त एक दिसता की सेफ्टी फर्स्ट करून घेवंक जाय. नाजाल्यार ते लेबर जे आसा ते हेल्मेट ना, ताका काय ना, गमबूट ना, काय ना आनी त्या सेफ्टी म्हणटा काय ना. ताका लागून हांव म्हणटा की गव्हर्मेंटाक हेजेर लक्ष घालचें आनी तेंचे जे कितें हे आसा लेबरांक सेफ्टी कपडे बूट हेल्मेट ते दिवचें म्हणून म्हाका हें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे मतदारसंघातले वेगवेगळ्या वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्या वयल्यान गाडयो चलयतल्यांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून ल्हान व्हड अपघात जायत आसात. भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या रस्त्यांकडेन दुर्लक्ष केलां. संबंधीत खात्यान बेगोबेग ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आम्ही मांद्रे मतदारसंघातल्या रस्त्यांची जी स्थिती आहा ती पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा आनी ह्या रस्त्यांचेर विंगड वाठारांत व्हडली फोंडकुलां पडलेली आसा आनी ह्या फोंडकुलांतल्यान गाडयो चलयतना कशा प्रकारचो त्रास जाता हाचे सगळ्यांक अनुभव आसा. सरकारान आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन सार्वजनिक बांदकाम खातीर रस्ता विभाग आसा आनी ताणींनी दुर्लक्ष केला की काय अशें दिसून येता. फाटल्या कांय दिसांनी रस्त्यांचे जे कंत्राटदार बरे भाशेन रस्ते करिनात किंवा ते रस्ते पिड्ड्यार जावपाक जापसालदार आसात तर तांचेर कारवाय करतलो आनी कांय कंत्राटदारांक ब्लॅक लिस्टान घालपाची घोशणा केल्ली आसा. ताचे मुखार कितें जालें हें मात्र अजून कळोंक ना. ज्या तरेन रस्त्यान फोंडकुलां पडल्या त्या रस्त्यावरून गाडयो चलयतना कशा पद्दतीचे लोकांचे हाल जायत आसा हे मात्र कळपाक मार्ग उरूंक ना. ह्या विशयी थळावे आमदार जीत आरोलकर हांच्या कडेन संपर्क साधलो असता कांय दिवसांत पावस वतलो आनी 1-2-4 दिसांनी जी फोंडकुलां पडलेली आसा ती हॉटमिक्स पद्दतीन डांबर करून व्यवस्थित करतले आणि पुराय पावस गेल्या उपरांत पुराय रस्तो हॉटमिक्स पद्दतीन करपाचो आसा अशें तांणी सांगले. फाटल्या कांय दिसांनी व्हडा प्रमाणात पावसूय पडला आणि ल्हान फोंडकुलां आसली ती फोंडकुलांचो आकार वाडलेलो आसा आणि ह्या रस्त्या वयल्यान गाडये चलयतना कशा पद्दतीची कसरत करची पडटा हे तुमकां चित्र दिसून येता. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हो रस्तो बेगोबेग बरो करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे कुडीविशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात बिरेस्तारा जाल्ल्या सुनावणेंत उच्च न्यायालयान दिल्या आदेशा उपरांत निमाणे सुभाष वेलिंगकार दिवचल पुलीस स्टेशनात हजर जाले. पुलिसांनी धाडिल्ले नोटिशेचे पालन करून बिरेस्तारा सांजे वेळा मेरेन पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावपाचो आदेश वेलिंगकार हांकां दिल्लो. वेलिंगकार हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे कुडी विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन न्हयकारले उपरांत सुभाष वेलिंगकर हांणी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्लो. ताचेर बिरेस्तारा सुनावणी जाली. उच्च न्यायालयान दिवचल पुलिसांनी धाडिल्ले नोटिशीचे पालन करून बिरेस्तारा सांजवेळा मेरेन पुलीस स्टेशनार हाजीर रावपाचो आदेश वेलिंगकाराक दिल्लो. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून वेलिंगकार बिरेस्तारा सांजवेळार दिवचल पुलीस स्टेशनात हाजीर जाले. ते पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्या दारांतल्यान भितर सरले. फकत 15 थंय 20 मिनटां चौकशी आटपून पुलीस स्टेशनांतल्यान भायर सरले. धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद जाल्ले सुभाष वेलिंगकर निमाणे
बिरेस्तारा दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर हजर जाले. हायकोर्टान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण सुभाष वेलिंगकर बिरेस्तारा सांजेच्या 4 वरांचेर दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर हजर जाले. ते हजर जातकीच थंय आयिल्ले उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर एकूसकर, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर आनी हेर तपास अधिकाऱ्यांनी सुभाष वेलिंगकर हांची चौकशी सुरू केली. ही चौकशी बंद दारा आड चलताली. हे चौकशे वेळार सुभाष वेलिंगकर हाणें पुलीस अधिकाऱ्यांक नेमकी कितें माहिती दिली तें कळूंक ना. मात पुलीस अधिकाऱ्यांनी सुमार 15 ते 20 मिनटां तांची चौकशी केल्ल्याचें कळटा. चौकशी जातकीच सुभाष वेलिंगकर परत वचपाक भायर गेले. इतले मजगती सुभाष वेलिंगकर दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर येतले हे कळटकीच पुलीस स्टेशना भायर वेगवेगळ्या हिंदुत्ववादी संघटनाचे कार्यकर्ते जमिल्ले. मात कार्यकर्ते सामके शांत आशिल्ले. ह्या वेळार कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण खर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. मजेची गजाल म्हळ्यार सुभाष वेलिंगकर नेमके केन्ना आनी कशे खंयचे वाटेंतल्यान पुलीस स्टेशनांत भितर सरले तें मात कोणाकूच कळूंक ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलीस स्टेशनाक कुशीक आशिल्ल्या हेल्थ सेंटरा कडल्यान फाटले वाटेच्यान सुभाष वेलिंगकर पुलीस स्टेशनाक भितर सरिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सत्तरी तालुक्यातल्या तोनीर धबधब्यात बुडिल्ल्या पंकज राजपूत या 30 वर्षाच्या तरणाट्याची कूड निमणे सापडली. मध्य प्रदेशातलो पंकज राजपूत बुधवार आपल्या वांगड्या सयत तोनीर धबधब्यार पिकनिकेक गेल्लो. देखून त्या धबधब्यात न्हावपाक गेल्ले कडेन पंकज बुडिल्लो. हांव अरविंद देसाय लिव्हिंग फायबर वासो सायटेच्यान काल आमकां 9 तारखेक हेडक्वॉर्टरान कॉल येयले. 17/4 की एक डेड बॉडी म्हणजे ते भुरगे खंयचे तरी हॉटेलाचेर येयलेले. थंय भुरगो बुडलो म्हणून. आनी आमची ड्युटी थ्रू थंय गेले. थंय गेले जाल्यार ते पावता म्हणजे काळोख जालो. त्या दिसा ते 6:30 सुमार रिटर्न येयले आनी परत सकाळी 8 गेले. ते 8 गेल्या उपरांत ते परत आमी दुसरी ड्युटी आमची 11 चेंज जाता. तेन्ना आमी 11, 11:30, 11:45 थंय पावले. तेन्ना एक पावन थंय सादारण अशे एक तासभर भुरग्यांनी सोदले. थंय बघतले एक तो प्रकाश गांवकर म्हणून तो सोनाळचो भुरगो आसलो तो सुमेरत. तेणी कितें केलें तो आमी हेल्प करताले आपूण म्हणलो भितर पळयता वचून. तेणी भितर उडी मारली. पयलीं एकदां मारली मेळोंक ना. दुसरे फावटी तेणी भितर देंवल्या बरोबर ताका ती बॉडी मेळ्ळी. आनी पुलीस आसले, फॉरेस्ट आसले आनी आमी फायर ब्रिगेडीन हेल्प करून ती बॉडी काडली आनी पुलिसाच्या ताब्यांत दिली. तो 30 वर्साचो आसलो भुरगो. म्हापसा पोरण्या गोंय पुलिशेच्या तपासान कितेंच साध्य जावंक नाशिल्ल्यान वासुदेव भंडारीची केस पोरण्या गोंय पुलिसांनी क्रायम ब्रांची कडेन सुपूर्द केली. आता ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास क्रायम ब्रांच करतली. माशेलांतल्या सांतिस्तेव अपघाता उपरांत 31 ऑगस्ट सावन गायब आशिल्ल्या वासुदेवाचे गुपीत आता तरी उक्ताडार येतले अशी आस्त वासुदेवाच्या फॅमिलीन बाळगिल्या. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन नवो पक्ष सुरू करता अश्यो वावड्यो पातळिल्ल्यो त्यो आमदार मायकल लोबोन न्हयकारल्यो. आपले विशीं जे कितें वावड्यो पातळायतात त्यो पत्रकारांनी आपलो दृश्टिकोन मांडला. तातूंत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें आमदार मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. ते जर्नलिस्टाचो विचार ते सगळे आमदारांक जे कोण 40 आमदार आहा तेंची हितूनसून ते पळयता कोण खंय वयता कितें करता विचार कितें आहा. सो आमचे विचार सदांच जे आसता पळय ते लोकां खातीर आसता. इट इज पीपल सेंट्रीक. लायक लोकांची जी कामां आहा
लोकांक जाय पळय तशें केन्ना जायना आनी जेन्ना लोकांचे अगेन्स्ट कितें जाता आमी तेजेर आमची चिंता व्यक्त करता, आमी सरकाराक सांगता, आमी थ्रू social media or through electronic and press, we also give our opinion. Opinions are different and forming political parties is different. So it is the opinion of the journalist that Michael Lobo is going to form a new political party. That is his opinion. I respect his opinion. He's got a big, good knowledge about politics. That is why he has written this. बोरीमळ वाठारांतल्या खेळा संकुलाच्या आवाठान कोयर पातळिल्लो आसा. कंत्राटदारान पेवर्साचें काम पुराय करून उरिल्ले पेवर्स थंयच दवरून गेला. जाल्यार संकुलाच्या वाठारांत झाडां झुडपां वाडिल्लीं आसात. ह्या विशीं संबंदीत अधिकाऱ्याक पत्र बरोवन बेगोबेग वाठार नितळ करपाची मागणी केल्या, अशें खेळा संकुलाचो कर्मचारी अजित देसाय हांणी सांगलें. तुमी बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे APO आसा आनी हांगा खंय तरी लोक अशी कंप्लेन करता जे सरावंडींग एरिया आसा ते पेवर्स आसा ते खंय तरी पार्किंग एरिया आसा नाजाल्यार जो ग्रावंड आसा ग्रावंडा तेकून आसा खंय तरी बुरशी दिसता आनी खंय तरी पार्किंगाचो इश्यू जाता आनी लोक हेजे बद्दल परत प्रश्न येता. आतां सद्या हेजेर कितें केल्लें आसा? मेन मागीर आसा ते पेवर्स आसा आमचे लायटर स्पोर्ट्साचे जेन्ना ते केले पळय आमचे वॉकिंग ट्रॅक तेन्ना ते काडले पूण ते एक्चुअली ते कॉन्ट्रॅक्टरान ते काडपाचे आसले तेन्ना आनी ते कुशीन दवरपाचे आसले पूण तेका हांव कितें केलां म्हणटलें डायरेक्टर ऑफ SAG आनी डायरेक्टर ऑफ हेजे आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्स तांकां हांवें एप्लिकेशन केलां ते रिमूव करचें म्हणून जातले बेगीन. आनी आतां ते रिमूव पूण कित्याक लागून दवरल्या तेणी? तेंचें काम आशिल्लें तें व्हरपाक एक्चुअली ते तेमी व्हरपाचें आसलें तें काम जालें म्हणटकीर ते काडपाचें आसलें पूण आतां तेणी दवरलें आमकां खबर ना पूण म्हणून हांवें आतां एप्लिकेशन केलां की ते जातले बेगीन रिमूव करचें म्हणून डायरेक्टर स्पोर्ट्स आनी SAG दोगांक केलां. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा आनी खंय तरी लोकांक हांगा एक इश्यू रेज करता की जे पार्किंग एरिया आसा ना ग्रावंडाची एरिया ते मागीर फुटबॉल खेळपाक जेन्ना सरावंडींग खंय तरी पेवर्स आसा ते जेन्ना पेवर्स घालपाक गेले हांगा तेन्ना थोडे पेवर्स हांगा उरले आनी ते खंय तरी पार्किंग एरिया मेळटा ते जाग्यार उरलेले आसा आनी खंय तरी हेजे लोकांक त्रास जाता आनी खंय तरी सरावंडींग एरिया घाण दिसता. तशेंच आतां तेजे झाडां जाल्लीं आसा तेजे असली जर हें जालें जाल्यार तेजे जिवाणी येवपाची तशेंच जनावरां सुद्दां येवपाचें हांगा भंय आसता. आवक कमी आशिल्ल्यान अंदू दसऱ्याक रोजां म्हारग जावपाची चिन्नां दिसतात. सध्या दिवचलच्या बाजारांत रोजां भाव खावपाक लागल्यात. अंदू पावस चड पडिल्ल्यान रोजांच्या फुलांचेर परिणाम जाल्ल्याचे विक्रेत्यांनी सांगले. दसरो म्हणटकीच रोजांक खूब मागणी आसता. दर वर्सा दसऱ्याक 2 दीस आसतना दिवचलच्या बाजारांत रोजांची बंपर आवक जाताली. मात अंदू वर्सा रोजांचें प्रमाण कमी आसा. एके वटेन कर्नाटकांतल्यान येवपी रोजांची आवक कमी जाल्यार गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या मळ्यांनी फुलपी रोजांची शॉर्टेज आसा. देखून रोजांचे दर वाडल्या. बेरेस्तारा 140 रुपये किलो रोजांचे दर आशिल्ले. पावसाच्या सावराक लागून रोजांच्या फुलांचेर परिणाम जाल्ल्याचे कळटा. देखून रोजां आनिकूय म्हारग जातली अशें विक्रेत्यांनी सांगले. आणि 40 आणि लास्ट त्यांच्या 30 आणि पर्यंत दिली म्हणजे. या वर्षा कशा? या वर्षा आता 200 आणि 150. तुम्ही किती घेता? आम्ही आता फुल घेतात. तुम्ही विकपाक घेता? हो. म्हणजे आता 150-200 रुपयान घेऊन तुमका परवडते ना? ते किती सांगता सवय जावची ना? ते नंतर ना फुलांना पण त्यांच्यानी कापीची घालून गेले ना ते माल वाटलेले रे येतो ना पण टाइम असा. टाइम म्हणजे परवा रे. हो नो आता सांगतो ते घातलं त्यांच्यानी. यावर्षा म्हारग आसा? हो यावर्षा खूप म्हारग आहे. लोकांनी व्हरोंक नाका बाबा. हो न्हू म्हाका गांवठी रोजां ना न्हू गे? गांवठी गिरायक ना? लोकांना ही मेळावं लागली स्वस्त न्हू. कमी केले लोकांनी. रोजन ना शेताकडे सगळे ते पाऊस पडले न्हू रोजां गेले रोजांना कोणाकडे पण अनु कमी आसा? 140 रुपये किलो. अनु कमी आसा? हा रोजा कमी. पण आनी घेतली बी हांवें बी फाल्यां येवन आसा फुलां येवन आसा. रेट देंवतलो काय देंवचो ना? रेट देंवतलो काय देंवचो ना? 200 जाता. 200 जातलो? पावसा खातीर इफेक्ट जालो काय? पावस पडले न्हू
पैसे हाडटाय ती गंजन हाडटा कर्नाटक बेलगाम गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आमकां आमची पार्टी कशी चलोवप हें सांगपी बीजेपीचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार कोण असो उरफाटो प्रश्न काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकारान विचारला. तशेंच असल्या म्हणयाऱ्यांक आमी जाप दिनात अशें आम आदमी पक्षाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार म्हणटा. इंडिया अलायन्साचे त्रिकूट विजय सरदेसाय, अमित पालेकार आनी सुनील कवठणकार एकठांय येवन काँग्रेस सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी केल्लो. इंडिया अलायन्साचे विजय सरदेसाय, अमित पालेकार आणि सुनील कवठणकार एकठांय येवन काँग्रेस सोंपोवपाचो यत्न करता असो आरोप भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी केल्लो. ह्याच फाटभुंयेर बिरेस्तारा गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्षाचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार आणि आम आदमी पक्षाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी गिरिराज पै वेर्णेकारान केल्ल्या विधानाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. आमकां आमची पार्टी कशी चलोवप हे सांगपी बीजेपीचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार कोण असो उरफाटो प्रश्न काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार हांणी उपरासला. पण बीजेपीचे जे फ्रस्ट्रेशन काल आम्ही पळयला आणि ते दोन जोकर आयले सिद्धेश आणि कोण गिरिराज पै जाल्यार म्हाका दिसलें तांचे ते पळयत जाल्यार कितें काय म्हणें आनी मागीर बाकीचे म्हणलें आमकां चड जिलेब्यो खाल्ल्या आनी शुगर वाडत पण आमकां म्हणलें किरायतें दिवपाची गरज आसा म्हणून आतां किरायतें हाडला तांकां दिवपाक. पयलीं म्हणल्यार ते कमेंट करता की सुनील कवठणकर प्रेस घेता आसतना कोण नासता. म्हाका दिसता एकदां तुमकांय खबर आसता ते रिएक्शन दिता आसतना आमचे लेट जाल्लो आसता, सडनली आमी आपयता, शॉर्ट नोटीस आसता. प्रेस घेतला आमी कितले फावटी बरोबर घेता हो प्रश्नूच न्ही म्हणल्यार हो मुद्दोच न्ही. आतां लोकांक मुद्दो कित्याक लागता? हांव एकटो प्रेस घेवन 10 जाणांक प्रेस घेवन म्हजें लग्न आहा तें. दुसरें म्हणल्यार हांव उबो रावन प्रेस घेवन बसून घेवन न्हिदून घेवन ते आमची पळयतले, आमची पार्टी पळयतली. म्हणल्यार तूं कोण रे सांगपाक? तुजें तूं पळय मास्तर जा थंय तुजे पार्टीन. आमकां आमी पार्टी आमची कशी चलोवप ती पेड स्पोक्सपर्सन बीजेपीचो कोण तो गिरिराज सांगपी सिद्धेश श्रीपाद नायक म्हणून काल दिसलो प्रकार आमकां. आतां हातूंत दोन इंडिव्हिज्युअल आसले. एक सिद्धेश नायक, श्रीपाद नायक लॉ केंद्रीय मंत्री आसा आनी MP तो ताजो चलो, आनी दुसरो गिरिराज पै वेर्णेकार. जाल्यार पयलो सिद्धेश नायकाचेर उलयता आसतना हो सिद्धेश नायक म्हणटा तो कोण? हो बापूय हाजो युनियन मिनिस्टर आसतना पंचायत इलेक्शनाक सायकल चलोवपी मनशान ताका उडयला. ही ताची लायकी सिद्धेशाची. मागीर गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज केल्या, ते सायकल चलोवप्यान टॅक्स सायकलीचो फारीक करून ना म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केला आनी बॅक डोरांच्या नोकपांच जाला. दुसरे वटेन गिरिराज हो कोण असो प्रश्न आपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी उपरासला. असल्या म्हणयाऱ्यांक आमी जाप दिनात अशें अमित पालेकाराचें म्हणणें. पळयात. पै वेर्णेकार त्यांनी एक स्टेटमेंट केलं की तुम्ही विजय सरदेसाय आणि सुनील कवठणकर हे मेळून एक त्रिकूट आसा आनी हे त्रिकूट सध्या वेगवेगळी कामां करतात. सो हेचेर तुमचें कितें? हॅलो, आतां दोन सकयल कुत्रे आहा पळय तांकां मातशें ते बिस्कीट घाल, ते भुकता बेटे गजवार. आं बरें. कोण तो गिरिराज? गिरिराज कोण? स्पोक्सपर्सन बीजेपीचो स्पोक्सपर्सन. प्रेजिडेंटाक म्हणून न्ही तेन्ना उलोवया. जेन्ना प्रेजिडेंट बीजेपीचो गजाली करतलो पळय तेन्ना उलया. स्पोक्सपर्सनाक बी पेड पर्सनाक बी आमी रिस्पॉन्स दिना. गोंयकारांक खबर आहा कित्याक खबर आसपाक जाय. कोण तो? कोण हो मनीस? पेड स्पोक्सपर्सन. तांकां कित्याक रिस्पॉन्स दिवपाचो आमी? प्रेजिडेंट जर भारतीय जनता पार्टीचो उलयता जाल्यार एज अ प्रेजिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी हांव उत्तर दितलो ह्या गोश्टी वेळ येतलो तेन्ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.